माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना। आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके। इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। ही उतरां आशिल्ली विनेश फोगट हांची। हाच्याबद्दल अधिक माहिती घेऊया। विनेश फोगट हांचो ट्वीट तुम्ही आत्ता ऐकलो आणि ताच्या खातीर आज सध्या समेस्त भारतीय नागरिक आपले दुःख व्यक्त करतात। सगळे भारतीयांची नदर फ्री स्टाईल रेसलिंग फायनलीत मेळपी भांगरा पदका कडेन आशिल्ली। हाच्या खातीर लोक प्रार्थना लेगीत करताले। पूण हे कुस्ती खेळगड्यांनी आणि भारतीय नागरिकांनी पळयल्ल्या भांगरा पदकाच्या सपनाक पूर्णविराम लागला। विनेश फोगट जे फायनल मॅच खेळपा पयलींच डिस्क्वॉलिफाय जाली। हाचे विशीं चर्चा करचे पयलीं आमी तुमच्या मुखार विनेश फोगट हांचे रेसलिंग जर्नी दवरता। यूथ रेसलिंग चॅम्पियनशीप 2013 सिल्वर मेडल, एशियन चॅम्पियनशीप 2013, 15, 2016, 17, 18, 19 आणि 2020 ब्रॉन्झ आणि सिल्वर मेडल्स। एशियन चॅम्पियनशीप 2021 जे जाले तातूंत गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स जे 2014, 18 आणि 22 जाले ताका गोल्ड मेडल, तशेंच वर्ल्ड चॅम्पियनशीप 2019, 22 ब्रॉन्झ मेडल, एशियन गेम्स 2014, 18 गोल्ड मेडल। ह्या वळेरेंत आनी एक 2024 भांगरा पदक जुळपाचो जर विनेश फोगट डिस्क्वॉलिफाय जावंक नाशिल्ली जाल्यार। सेमी फायनली उपरांत अशें कितें घडलें हो प्रश्न सध्या चर्चेक आसा। इंटरनॅशनल ऑलिंपिक कमिटी प्रमाण फ्री स्टाईल रेसलिंगेंत विनेश फोगट हांचें वजन 50 किलो 100 ग्राम आशिल्ले आणि ह्या खातीर ती डिस्क्वॉलिफाय जाल्या अशें मुखार येता। भारतीय ऑलिंपिक पंगडाचे सीएमओ दिनशो पार्दीवालाच्या म्हणण्या प्रमाण सेमी फायनलीच्या सर्ती उपरांत विनेश फोगट हांचें वजन 2.7 किलोग्राम चड आसा अशें कळ्ळें। ताचे उपरांत टीम आणि कोच तांचें वजन कमी करपाचे प्रोसेस सुरवात केली। म्हणजे हातूंत तांचें जेवण आणि उदक कमी केलें। हे सगळें करपा खातीर तांकां वेळ जाय आशिल्लो, पूण अनफॉर्च्युनेटली तांच्या कडेन तो वेळ खूप कमी आशिल्लो। फक्त 12 वरां आशिल्ली आणि मातसो वेळ जर मेळिल्लो जाल्यार 100 ग्राम कमी करपाक तांकां यश मेळटलें आशिल्लें अशें मुखार तांणी सांगलें। अशी घडणूक विनेश फोगट हांचे वांगडा पयलेच फावट घडूंक ना। हाच्या पयलीं 2016 रिओ ऑलिंपिक हांगा तांचें वजन 48 केजी परस चड म्हणजे 400 ग्राम चड आशिल्लो म्हूण तेन्ना तांकां अपात्र घोशीत केल्लें। उपरांत 2020 टोकियो ऑलिंपिकात क्वॉर्टर फायनलींतल्यान भायर सरपाचें रिजन जखम आणि कोरोना खातीर तांची परफॉर्मन्स बरी नाशिल्ली असो आशिल्लो। आपले जिणेंत विनेश फोगट हांणी जायते कश्ट सोंसला। तातूंतले जंतर मंतर हांगा जाल्ल्या रेसलिंग प्रोटेस्टात ब्रिजभूषण सिंग जे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाचे प्रेसिडेंट आशिल्ले, तांच्या आड सेक्शुअल हॅरेसमेंट ऑन एथलीट हे जे प्रोटेस्ट जालो तातूंत तांचो एक मोठो वांटो आशिल्लो। हे पुराय भारतांत सुद्धा हे प्रकरण गाजले। 2024 ऑलिंपिकाच्या ह्या घडणुकेक जायते जाण हो एंगल लेगीत जोडटाना दिश्टी पडटा। हे कितले खरे आसा कितले फट हे वेळूच थारायतलो। डिस्क्वॉलिफिकेशना बोळा उपरांत राजकीय मळार विनेश फोगट हांकां सपोर्ट करपाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ट्वीट करून विनेश, यू आर चॅम्पियन अमॉंग चॅम्पियन्स, यू आर इंडियाज प्राइड अँड इन्स्पिरेशन फॉर ईच अँड एव्हरी इंडियन. टुडेज setback hurts. I wish words could express the sense of despair that I am experiencing. At the same time, I know that your epitomized resilience. It has always been your nature to take challenges head on. Come back stronger. We all are rooting for you. अशा उतरांनी त्यांच्यानी ट्वीट करून आपली भावना व्यक्त केली। राहुल गांधी हांणी ट्वीट करताना एक ही दिन में दुनिया की 3 धुरंधर पहलवानों को हराने के बाद आज विनेश के साथ साथ पूरा देश भावुक है। जिन्होंने भी विनेश और उनके साथियों के संघर्ष को झुठलाया, उनकी नीयत और काबिलियत तक पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, उन सभी को जवाब मिल चुका है। आज भारत की बहादुर बेटी के सामने सत्ता का वो पूरा तंत्र धराशायी पड़ा था जिन्होंने उससे खून के आंसू रुलाए थे। चैंपियंस की यही पहचान है, वो अपना जवाब मैदान से देती है। बहुत शुभकामनाएं विनेश। पेरिस में आपकी सफलता की गूंज दिल्ली तक साफ सुनाई दे रही है। आज पुराय भारत आपलं दुःख व्यक्त करता। विनेश फोगट सारख्या खेळगडे कुस्तीच्या मळार आपले पुराय 100% दितात, दिले बीन, पण तांकां लायफाचो हो फेस पळोवचो पडलो। आज कितलेशेच खेळगडे भारताचे नाव अभिमानान वयर काडपाक कश्ट करतात, पण तांच्या वांगडा जर अशें घडलें जाल्यार तांकां न्याय केन्ना, कसो आणि कोण दितलो काय हो प्रश्नचिन्ह मुखार जाता। पण आज पुराय देश विनेश फोगट हांच्या दुःखान सामील आसा आणि तांच्या बरोबर उबे आसा। तशेंच ऑलिंपिकाक जे खेळगडे जे परफॉर्म करतात तशेंच विनेश फोगट हांकां आज पुराय देश सलाम करता। देव बरें करूं।